सावड्डेच्या गुड्डेमळ रानात बायलेची कूड सापडिल्ले बायलेचे मरणाचे प्रकरण खुनाचो प्रकार म्हणून पुलिसांनी नोंद केला। 55 वर्सां पिरायेचे हे बायलेचे नाव रुपा पारकार। तिचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला। तकलेर जखमो दिसून आयल्यात। पुलिसांनी बेगोबेग खुनी सोदून काडपाचो घरच्यांनी मागला। फक्त तिका एक संवय आशिल्ली, ती फोन लिफ्ट मागपाची एक संवय आशिल्ली आनी फोन कंटिन्यूअस तिका फोन चालू आसतालो। पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान दिसता की तेजो मर्डर आनी एक्चुअली काय फोन खूब आसता तिका तिकडे अशें आमकां हाजी कळ्ळां, पुलिसान सांगलां आमकां। बॉडी जेन्ना मेळ्ळी पळय तें भांगर बीन तेजी बॉडी वयले काडिल्ले अशें पुलिसान कितें सांगलां? एक मंगळसूत्र तेजे गळे नाशिल्लें, तें खंय नाशिल्लें। खावपाची इनकम म्हणजे हीच आमची प्रॉपर्टी आनी ते ग्रह कितें मेळटालें त्या ग्रह ते पयशे मेळटाले तिका आनी तिथे बँकेन डेपोजीट आसा न्ही हाजे फिक्स डेपोजीट बी आसा तिकडे आसा, ताजे इंट्रस्ट तिका मेळटात न्ही। पुलिसान ताजें तें हें सोदून काडचें कित्याक लागून घडलें आनी कशें जालें हें सोदून काडपाचें। आनी आमी सद्या करमणे आसा, रुपा पारकराचें घर हें आनी ती हे घरांत रावताली। तिजो शुक्राराक गुड्डेमळ जंगलाक भितर बॉडी मेळ्ळी आनी ती एक अज्ञात स्थान जे राना भितर तिजी गुड्डेमळ ह्या गांवांत राना भितर बॉडी मेळ्ळी। तेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन केलें की काल तांकां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळो। तेन्ना ताणें कुडचडे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केल्लो आसा आनी इन्वेस्टिगेशन पुलिसांनी चालू केल्लें आसा। आज हांव तेंचे घरा कडेन येयलो आनी तेन्ना तांचे देर आसा, देरा कडेन उलयलो आनी तिजी जाव आसा, जावे कडेन उलयलो। ती सांगपाक लागली की तिजो एक स्वभाव शांत स्वभावाची आनी ती आपल्याली पापड लोणचें जावं बाकीचे घरगुती वस्तू जे गांवां भितर विकून ती आपल्याली पोट भरताली। घरा भितर कसले खंयचेच वाद नाशिल्ले, ती एकटी रावताली। घोवाचें कांय निधन जाल्ल्या भुरग्यांय तिजी नाशिल्ली आनी जी तेजे देर आसा ते मडगांव रावताले। जेन्ना तांकां खबर कळ्ळी की असो भावजेचो मर्डर जाला तेन्ना काल ते आयले आनी ताणें पुलिसांक कॉन्टेक्ट केलो आनी तांची एकूच मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हाजो मर्डर जो कोणी केला ताजो शोध घेवपाचो। पुलिसान जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेळ्ळो तेन्ना पुलिसांक ताका तिच्या तकलेर कांय भागा भितर तिका वार केल्लो आशिल्लो आनी तो कसलो वार अजून पुलिसांक कळना। पुलिसान सगळे भशेन खंयचे डिस्प्यूट आशिल्ले आनी कोण दुश्मन आशिल्ले सगळे वटेच्यान पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन चालू केलां आनी फॅमिलीची मागणी आसा की तिजी दुश्मन असो कोणूच नाशिल्लो, कित्याक तिका भुरगे नाशिल्ले आनी तिजो घोवाचो कांय वर्सां पयलीं मृत्यू जाल्लो। ती केअर टेकर आशिल्ली आनी जॉयंट फॅमिलीचें घर आसल्या कारणान ती एकटीच त्या घरा रावताली, बाकीची फॅमिली आसा ती मडगांव रावताली अशें ताजें देराचें म्हणणें आसा। आनी मागणी आसा की जाता तितले बेगीन जो आपल्याल्या भावजेचो कोणी मर्डर केला तिका धरपाची अशी ताणें मागणी केल्ली आसा। पुलीस कितले भशेन सफल जातले, पुलिसांनी आपल्या भशेन इन्वेस्टिगेशन चालू केलां, पुलीस कितले सफल जातले हेंय पळोवपाचें आसा। सावड्ड्याक गेल्ले 1 म्हयन्या भितर हो सेकंड इन्वेस्टिगेशन, तोय बीन 24 आवर्सां भितर मृत्यू मर्डर तांच्यांनी सोदून काडिल्लो आनी होय पुलिसान जाता तितले बेगीन सोदून काडटा ही गांवची मागणी आसा आनी तांची फॅमिलीची मागणी आसा। गोवा 365 प्रहर सावड्डेकर, करमणेच्यान।